नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पितृपक्षान करतात ते तांदळाच्या पिठाचे वडे। हे हांवें 1 कप तांदळाचे पीठ घेतला। तातूंत हांव घालता अर्द कप उड्डाचे दाळीचे पीठ। मिक्स करून घेवया। चवीपुरते मीठ मिक्स करून घेवया। हे हांवें 2 टेबलस्पून तेल घेतला आणि तेल हांवें बरें गरम करून घेतला, बरें कडकडीत तापोवन घेतला। हे तेल आतां हांव पिठान घालता। पिठान तेल घातल्यानंतर पीठ मिक्स करून घेवया। तेल थंड जातकच हातान करून घेवपाक जाय। पयलीं तेल सगळें सारकें पिठान मिक्स करून घेवपाक जाय। तेल सगळें सारकें मिक्स करून घेतल्यानंतर आतां तातूंत थोडें थोडें उदक घालून पीठ कालोवन घेवपाक जाय। उदक घालता आसतना थोडें थोडें करून घालपाक जाय। वड्यांचें पीठ कालयता आसतना मातशें घट कालोवपाक जाय। हे पळयात, अशें करून पीठ कालोवन घेवपाक जाय। पीठ खूब मऊ जावपाक जायना, मातशें घटशेंच जावपाक जाय। आतां हाचेर झाकण घालून 15 मिनटां पीठ आमी अशेंच दवरया। पीठ कालोवन दवरल्यार 15 मिनटां जाली। हाताक थोडेशें तेल लावन घेता आनी हें पीठ आतां आमकां बरें मळून घेवपाक जाय। पीठ मातशें मळून घेवपाक जाय। आतां हाचे आमकां गोळे करून घेवपाक जाय। हे पळयात, अशें करून गोळे करून घेवपाक जाय। वडे थापून घेवपाक हे हांवें केळीचें पान घेतलां। ताका थोडेशें तेल लावन घेता। अशें वडे थापून घेवपाक जाय। आमी पुरी करतात त्या सायजीचे वडे थापून घेवपाक जाय। हे पळयात, अशें थापून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें कायलीन घालून तेल तापत दवरलां। तेल पयलीं बरें तापोवन घेवपाक जाय। तेल तापल्यानंतर गॅसाची फ्लेम मिडियम करपाक जाय। आता हे थापून घेतल्या ते वडे आमी तातूंत घालुया। दोन्ही वाटल्यान अशें बरें फ्राय करून घेवपाक जाय, तळून घेवपाक जाय। आता हांव काडून घेता। तांदळाचें पीठ, उडदाचें पीठ घालून वडे केल्या। पितृपक्षान करतात ते वडे। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।